उक्त्यार शौच आनी कोयराच्या धोक्याचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा कांसावले पंचायतीची ग्रामसभा जाली। घन कोयर वेवस्थापन येवजण्यो आनी ODF येवजण्यांचो दुसरो टप्पो मुखार व्हरपाचे ग्रामसभेन थारायला। RDXGOA खातीर कांसावलेच्यान प्रसाद नायक। गार्बेज कलेक्शन करपा एक पासून डस्टबिन दिसपडना जाल्यार तुमकां वचोन चोवचें बाजारांत आनी स्पेशली पब्लीक प्लेसीस पळय आमच्या कांसावल्या खूंय आहाय एक पासून दिसपडपाना। आतां ते म्हणटा ते मिसयूज जावन मदीं काडटाय आनी सकाळीं कितें येताय सकाळ फुडें येवन हें कोताय म्हणटा काडटाय म्हणटा अशें म्हणटाय ते रस्त्यार सगळे रस्त्यार आमी कांसावले आरोसी कोयले खंयच्या रस्त्यार वचून चोयले आख्खी रस्त्याचेर आजून पासून गार्बेज दिसपडटा ना म्हण न्हू स्पेशली दोंगरा थिंगा आमगे मुड्डी आसा मुखार दोंगराची आख्खी गार्बेज आसा। फेज 1 पळय आसलोलें न्हू फेज 1 कंप्लायन्स करय आनी सेकंड फेज आसा ओके हेजें डिस्कशन भरपूर जालोलें वचन सारकें शुअर आसूं नाय कित्यान घात तें एडमिनिस्ट्रेटर सांगलें लोकां सारकें एक्सप्लेन कर एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस पूण एट द एंड ऑफ इट विलेज शुडंट सफर। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर आयची ग्रामसभा आनी तेमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन मेमोरंडम धाडलेलो डिस्कस विथ द ग्रामसभा मेंबर्स एंड गेट इट पास्ड सो दॅट वी गेट फंड्स एंड वी गेट अ कमिटी फ्रॉम द हाय कोर्ट एज वेल एज from the BDO to inspect what are the difficulties facing, especially for the garbage related to garbage, solid garbage as well as ODF. ODF is open defecation. So आयज आमी ते पास करून घेतला कित्याक आमचे पंचायतीक आमकां फंड येयल्ले जाय आमकां आमची गार्बेज फ्री फुली गार्बेज फ्री आमी वयता थिंगा रस्त्याचेर आमी एका ब्लेम करिना आयज पासून आमी पयलें जाल्यार आयचे दिसाक आयचे वराक पासून पयल्यार आख्खे कांसावल्यान आरोसी पयल्यार गार्बेज भरलेली आसा कितली काडली जाल्यार पासून वी नीड टू गेट फ्री ऑफ दीस गार्बेज। कंप्लीट जावं ना कितें फेज 1 कंप्लीट जायनासतना फेज 2 आमचो एडमिनिस्ट्रेटर आहा तो सपोर्ट करा म्हणून आमकां सांगपा लागलो सो वी टोल्ड देम पयलीं फेज 1 कंप्लीट कर मागीर phase 2 was we are supporting but although he wanted to pass this we had a fear that the coming new panchayat body may misuse it या आधी हे आमचे पंचायत घडलेले आहा फॉल्स एफिडेविट दिवन तेणी गार्बेज सायट दाखयल्या आता आमचे एकटे भावान एडमिनिस्ट्रेटरा फुड्यान तो इशू प्लेस केला सो फुडें तें हेच भाशेन जायत म्हणून आमकां भिरांत पडल्या कित्याक तुमी जाणात आतां आमच्या भावान सांगला तुमकां जायत्या जाग्यांनी गार्बेज पडलेली दिश्टी पडटा म्हणून ही गार्बेज कोण उडयता खंयच्यान येता तेची चवकशी करपाची गरज हे पंचायतीन करपाक जाय आसलें आनी आतां एडमिनिस्ट्रेटर आहा म्हणटकच एडमिनिस्ट्रेटरान तेजेर आपलें मायंड घालचें आनी सोदून काडचें खंयच्यान ती गार्बेज येता ती।